म्हजे कश्ट ते व्हड दिसतात, देव ल्हान जाता तर हांवें कश्टोवचे गरज. देव म्हजे बसत वावूर नासुल्लो आनी हांव देवाक उलोव नासुल्लो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज नव्यानाचो 8वो दीस आनी आयच्या दिसा आमचो ध्येय जावन आसा काळजान जागय उतर मागण्यांत राव निरंतर म्हणून. म्हज्या जिविताचें गणीत तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. हांव 10वी जावन मुंबय गेलो. मुंबय दिसाक काम करतलो आनी राती कॉलेज करतलो. अशें करता आसतना सकाळीं 8-9 घंटे काम, मागीर 1.5 घंटो पयन फाटीं येवंक 1.5 घंटो वेळ मेळनातलो. बारीच कश्ट. आनी म्हाका घरा मागणें शिकयल्लें, सकाळीं मागणें करूंक, सांजेर मागणें करूंक. हांव पावतनाच 11:30 जातात. थोडे फावटी येवचे, शू काडचे, शर्ट पॅन्ट आसले बरी तर आड पडटना न्हीद. जेवणय ना, मागणेय ना, कितेंय ना. अशें जाता जाताना कॉलेज मुग्दवच्या थोड्या दिसा पयलें म्हाका म्हज्या आत्म्यांत उणेपण बगूंक सुरू जालें. म्हज्या जिविताचें उणेपण त्या वेळार बगता आसतना हांवें चिंतलें, हांवें वेळ काडीचेस मागण्या खातीर म्हणून. कित्याक म्हळ्यार एक सूर, एक तर कोणी ना थंय, म्हजी म्हणली कोणी नात. आनी म्हाका वेळय ना म्हज्या मनशाक मेळोंक. पयस पयस म्हजो बाप्पू पनवेल रावतालो. अंधेरी तावन पनवेल येवंक 2.5 घंटे जाय. वेळी मेळना, हेरांक मेळयेत म्हळ्यार. असल्या एक सुरपणांत म्हाका जर दादोसपण मेळ्ळें तर ते मागण्यांत. सदांय कितलोय वेळ जावं, सांजेर आयिल्ले कुडले पयल्ले म्हजो एक तेर्स करचो, थोडे म्हजी भावार्थाची म्हजी मागणी हांवें करची आनी मागीरच न्हिदोंक वचें अशें हांवें निर्धार घेतले उपरांत म्हजें थंय आसलें तें उणेपण, तो काळोख पयस गेलो. हांवें हें घडीत म्हज्या जिविताचें कित्याक तुमकां सांगलें म्हळ्यार, देव निरंतर म्हाका सोदता. देव आनी निरंतर म्हजे बसत तो वावुरता, निरंतर रावयना. त्या देखून हांवेंय देवाच्या हाजीरपणांत निरंतर रावोंक प्रयत्न करी जाय आनी हांवें निरंतर ताका सोदी जाय. हें आमचें एक कठीण या कश्टाचें काम म्हणयेत. ताका निरंतर सोदूंक बाकीचें काम केदाळा करचें. आमकां सगळो दीस देवसोत उगडास दवरूंक जाता गी. हे एक कश्ट न्ही गी. ह्या कश्टाक परिहार जावच्याक हांवें थोडो नियाळ करून आज तुमचे मुखार तो म्हजो नियाळ दवरूंक हांव आशेतां. पयल्यान पयलें आमी आमच्या जिविताची गणितां पळोवंक प्रयत्न करया. मनीस कशें कश्ट जाता, ह्या देवाच्या हाजीरपणांतून कसो पयस वता. पयल्यान पयलें तो आपणाचेंच चिंता. केदाळा आमी आमचेंच चिंताव, ते दाळा म्हजे समस्ये, म्हजे कश्ट ते व्हड दिसतात, देव ल्हान जाता आनी हांव म्हजें बोळ घालतां आनी म्हज्या बोळान म्हाका जिखोवंक जायना. आनी ह्या वेळार हांव खंत बेजारान भरतां. हांव म्हजेंच चिंतून आसता. आयच्याय वांजेलांत तशेंच जालें. जेजू सैऱ्यामध्ये आसतेलो म्हणून चिंतून जुजे आनी मोरी आपणा इतल्याक गेली. म्हजेंच चिंतलें, तांचेंच चिंतलें. आसतेलो आतां व्हड जाला न्हय म्हणून. आनी कितें केलें तांणी, कश्टा कातांक सांपडलीं. खंती दुखीन तांणी सोदूंक सुरू केलें. कित्याक थोडो वेळ जाल्लेंच जेजू दिसलो ना. आतां ह्या खंत बेजाराक कारण कितें? थंयसर पयल्यान पयलें आमी पळयता जेजू जल्मताना ताका कोणीच स्विकार करूं ना. खंयच ताका जागो दिवंक ना कोणेय. आतां अशेंत म्हज्या भुरग्याक कोणी जागो दिना जाल्यार कितें जातलें म्हणलें खंत बेजाराय. दुसऱ्यान थंयसर स्वप्नांत जुजेक सांगलें, आळे हेरोद राय ताका मारूंक प्रयत्न करनासा, इजिप्ताक पलायन कर. इजिप्ताक पलायन परकी लोकांमध्ये हांव कशें जियेलो, ताच्याकी कश्ट. लिपोन लिपोन रावो जाय. परकी लोक कितें सवालाय सरता, तूं कोण, कितें करताय हांगा, हांगा कितें आयलाय, तूं इस्रायल कर. असल्या कश्टामध्ये ते दाळा रायांचो काळ न्ही गे.
एका राज्याच्या दुसऱ्या राज्यात आसात म्हणताना कष्ट, ही खंत बेजार आहे. आणि तशेंच हेरोदू ताका ग्रास येतालो ल्हान भुरगें आसतना, ती खंत बेजार आहे. आणि फाटी आयल्या उपरांत थंयसर हेरोद असो पूत आर्किलाओ राज्य करतालो, क्रूरी मनीस, लोकांक कश्ट दितालो खंय. त्या देखून आपलोच मायगांव गॅलिली सोडून नाझारेताक ताणें येवचें पडलें. नाझारेतान तो रावचें पडलें ताणें. पळया, थंय येत आसतना आपणाचें मायगांवांत आसलें आपणाचें घर सगळें सोडिचंय, नवें बांदिचंय घर, काम सोदिचंय नवें. कितली खंत बेजार आहे. ह्या खंत बेजारांत आसतना आपणाचो भुरगो ना म्हणल्यार आनीक व्हडली खंत. कित्याक पयलेच ताचे द्वारे कितें जालां, हे पुरा कश्ट आयल्यात, आतां आनीक कश्ट येतात कोण ना म्हणली एक खंत. आनी असल्यात खंतीत आमी ना गी. आमची भुरगीं बऱ्या फुडाराक पावों जाय, वायट संगतींक वळख जातीत गी, वायट कर्ण बसतीत गी म्हणली घरा खंत बेजार आय. भुरगें हॉस्टेलान शिकता, कितें जातलें, कितें करचें. ह्या वेळार भुरगें म्हजें पयस कामाक गेलां, बेंगलोरच्या गांवांत, मुंबयच्या गांवांत, दुबयच्या गांवांत. त्या देखून आमी कितले खंत बेजारान मागूनच आसता न्ही गे. आनी खंत बेजारान मागल्लें मागणें देवाक पसंद ना. त्या देखून कीर्तन 27 अशें म्हणटा, देवाचेर विश्वास दवर आनी देवा थंय राव म्हणून. देवाचेर विश्वास दवर आनी देवा थंय राव. सडाव जावन आमी कश्टोवचे एक आमच्याच विशयान चिंतून, आमच्याच पथका विशयान चिंतून करगोवचें, अंतस्करणाच्या कांतवणेन करगोवचें. ही एक पिडास म्हण येत. कित्याक आमी देवाची काकळूत विसरत आहो. आनी हांवें कितें करी जाय म्हणलें चिंतच्या बदलाक हांवें केल्लेंच चिंतून बसचें ना. हांवें केल्लें सुकलां वय, हांवें त्या सुकितान उठो जाय, पडुल्लेर ताण उठो जाय आनी नवें जिवीत बांदूंक मोरयेच आनी झुजे बरी प्रयत्न करी जाय. ती थंयच रावोंक ना. ह्या कश्टा मदें तांणी जेजूचेर भरवोसो दवरलो आनी देवा थंय ती रावली. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हे देवा थंय रावता आसतना थंयसर एक सांगणें आसा. म्हळ्यार सांगणें म्हळ्यार एक चिंतप अशें, टू सीक टायम्स ऑफ कॉन्टेम्पलेशन अँड प्रेयर. म्हळ्यार ध्यान आनी मागण्यांत थोडो वेळ करसून हांवें देवाक सोदी जाय. आनी मोरयेन आनी झुजेन तेंत शिकोवचें. ती जेरुजालेमाक पाटी गेली. जेरुजालेम जावन आसा देवाचें मंदीर, देवाची वस्ती जावचें. आमी आमच्याच काळजांत आसच्या देवा थंय ध्यान आनी नियाळ करून रिफ्लेक्टींग आवर ओन लायफ फाटी गेल्यार आमकां देव मेळटा. मोरयेक आनी ह्या कश्ट आकांता मदें ती हे कश्ट आकांत नियाळ फाटी येता आसतना थंयसर देवान मोरयेक गब्रियल बुडयो मुखांतर दिल्लो बरवोसो फाटी मेळ्ळो. झुजेक देवान राखता म्हणलो, मोरयेक तुजी पोतीर म्हूण घे म्हणून दिल्ली ती बसवणी उडासाक आयली आनी थंयसर बोळ मेळ्ळें. केदाळा आमी ध्यानान आनी मागण्यान वेळ करसिता त्या वेळार आमकां आमच्याच जिविताची आमकां झडती करूंक वेळ मेळटा आनी आमकां मुखार कशें करयेत म्हणलें देवाचें प्रेरण मेळटा. ती पयली संगत. आनी मोरी आनी झुजे आमकां पाटी वचोंक शिकयतात. पाटी वचून आमच्याच जिविता विशयान थोडो वेळ नियाळ कर सदांय. सकाळीं तान सांजेर म्हणसर कितें जालें, आज इतलें काम जालें, तें काम जावंक ना, हें काम जावंक ना म्हणून खंत बेजाराय करच्या बदलाक आज इतलें बरें काम जालें, म्हाका देवाची कृपा आसली, देवा तुका जावं होगळा स्तुती म्हणून तो वेळ थोडो वेळ मावून रावून देवाक अर्गां दिवचें सोडल्यार आमी खंत बेजारायंत भरता न्ही. त्या देखून त्या वेळार अर्गां दिवचें. त्या देखून सांत फ्रांसीस आनी लियो एक दीस अशें वाटेर चलोन वयता आसतना तांकां एक ल्हान तोड मेळ्ळें. तोड म्हळ्यार इल्लेशें उदक. आनी तें पावशिल्ले दीस जाल्ल्यान झरीचें नितळ उदक वळटालें खंय. तें वळटा आसतना लियो म्हणलो खंय ब्रदर फ्रांसिसा कडेन, कितलें नितळ न्ही गे उदक, म्हजें काळीज तशेंच नितळ आसलें जाल्यार म्हणून. थोड्या वेळा उपरांत सडनली फ्रांसिसाक कितें गी भोगलें, ब्रदर कितें गी कश्ट जाता ब्रदर लियो,
त्या देखून ताका विचारया तुका कितें प्रॉब्लेम तुका. म्हणटाना तो म्हणालो काही म्हज्या पातका विशयान हांव चिंतून आसा म्हणून. आनी लियोन ताका सवाल केले तर हांवें म्हज्या पातकांचे चिंतचे कशें सोडचें म्हणून. तो म्हणालो खंय थोडो वेळ काड, पातकां सोडून देवान तुका आज कशें राखलां, तूं पातकी जाल्यार तुका कशें राखलां, कशें तुका उदक वारें सगळें दिलां तें नियळ देवाक अर्गां दी. कंटिन्युअसली बिगीन टू प्रेज गॉड फॉर एवरीथींग. तूं पावुल्ले कुडले एका जाग्याक तशेंच आमी करया. तूं पावुल्ले कुडले एका जाग्याक आंगातान सुटलोय घरा पावलोय आतां देवाक अर्गां दी. शाबितायेन हांव पावलो देवा तुका थँक्यू. तूं म्हजे सांगात राव, म्हज्या आईच्या घरचें काम म्हाका करूंक तूं समाधान दी, संतोश दी म्हणून ताच्या हाजीरपणान जियोंक प्रयत्न करचें. दुसरें हांगासर आयल्यात तुमी हांगा थोडो वेळ मावून बसचें, तुमच्या जिविताचो नियाळ करचो. वायट घडलां तर पवित्र आत्म्या कडेन मागचें तुज्या कुरपे देण्यानी बरोवन हें नितळ कर आनी देवा कडेन मागचें तुजें बोळ दी. ह्या वायटांतून म्हाका भायर सरोंक कुरपा दी म्हणून मागचें आनी प्रयत्न करचें. देवाच्या कुरपेन रावून प्रयत्न करचें, देवाच्या हाजीरपणान जियोंक. तें जावन आसा ध्यान आनी नियाळ. आनी ते दळा मात्र जाता. त्या देखून हांगाच येवन बसोन सगळो दीस खर्च करूंक आमच्यान जायना. देखून आमी आमच्या जिविताच्या हर एका घडितांत देवाचो उगडास काडून देवाचो आदार मागचो आनी देवाक अर्गां दिवचें, देवाचें बोळ मागचें जावन आसा सतत या निरंतर मागणें. हें पयलें. दुसरें जावन आसा टू सीक द डिफिकल्ट वे. डिफिकल्ट वे म्हळ्यार थंयसर आमी जेरुजलेमाक पाटी येता आसतना संवसारांत कितें दिसता, पाटी येता आसतना दुसऱ्याचें जिवीत दिसता. आळे ताचें कितलें बरें जिवीत म्हजे कडेन ना मू. आळे ताचें कितलें बरें घर म्हजे कडेन ना मू. ताची बायल भुरगीं कितली सोबीत संतोश सदांय म्हज्या घराचो संतोश ना म्हूण हेरांचें भोगचें. आनी मरियेन आनी जुजेन सैऱ्या मोदें जेजूक सोदलो आनी सैरी आमचे बरीच कश्ट जातात देखून सैऱ्या कडेन जेजू मेळोवं ना. सैऱ्या कडेन मेळना. मोगाच्या भाव भयणो आमी सैऱ्या कडेन सोदल्यार जेजू मेळना. त्या देखून जेजू तुज्या तेंपलांत आसा म्हणलें उगडास. दुसरें कठीण कश्ट तें हांगा आसा म्हणून समजोवचें. कित्याक देव आत्मो म्हणटा कोरींतकारांक बरयल्लो दुसरो बूक अध्याय 3:17. देव आत्मो देखून म्हाका दिसना पूण देव म्हज्या आत्म्यांत रावता. कित्याक देव म्हजो आत्मो देवाचें दायज. लॅमेंटेशन विळापाचो बूक अध्याय 3:24. तो म्हजे थंय रावता. त्या देखून म्हजे थंय आसल्या म्हज्या मंदिरांत आसल्या त्या देवाक हांवें भेटचें. आनी ती केदळा जेरुजलेम मंदिराक पावली थंय जेजू आसलो. परहॅप्स डिफिकल्ट कश्ट आमकां समेस्तांक हें मागणें करूंक म्हजें तें आसा म्हणून. कित्याक आमकां वी आर सेन्सुअल बिंग्स. सेन्सस आसात 5 पंचेंद्रिया. आमकां दोळ्यान पळोवंक जाय, कानान आयकोंक जाय, जिबेन उलोवंक जाय आनी कितें मोतीन चिंतूंक जाय. आनी अशें चिंतून तर्क करन विमर्श करन वय जाल्यार वय म्हणून. पूण देव ह्या सर संगतींतान पयस आसा. त्या देखून पूण तो म्हजे थंय आसा. त्या देखून कसलेंच सवाल करिनासतना कसलेंच चिंतिनासतना देवाचें हाजीरपण बगचें कश्ट. आनी मरियेन तें केलें. मरियेन तें केलें. ह्या सर कश्ट आकांता मदें तिणें देवाचें उतर आपल्या काळजांत जागोवन दवरलें. म्हणटा लुकाचो आयचो वांजेल अध्याय 2:51. 3 कडेन आसा. अध्याय 1:29, अध्याय 2:19 आनी अध्याय 2:51. 3 कडेन हर एका संगतींनी तिणें देवाची योजन कितें गाय म्हणून समजोवंक प्रयत्न केलें. काळजांत बाळगून दवरलें म्हळ्यार तें बाळगून दवरलें. ताच्या विशयान नियाळ केलो आनी उपरांत आपणाच्या जिवितांत हे नियाळ कशें संपूर्ण करचो गे म्हणून तिणें चिंतलें आनी प्रयत्न केलें. आनी अशें प्रयत्न केल्ले वरवीं ती संपूर्ण जाली आनी देवाचें योजन तिणें संपूर्ण प्रमाणे ह्या संवसारांत जारी केलें. आनी आमी तशेंच काळजांत असल्या देवातय आपलो संबंद घडोवन आमच्या जिवितांत कशें देव काम करता, कशें देव वावुरता म्हजे बसत आनी हांवें कशें देवाक देवा बसत वावूर येत
म्हणून चिंतल्यार नियाळल्यार आनी म्हज्या वायटा मदें सयत बऱ्यो संगती सोदून काडूंक हांवें प्रयत्न केल्यार दिसान दीस म्हज्या मोतींत बरें भरता. म्हजें चिंतप केदळा बरें जाता, म्हजें काळीजय बरें जाता. आनी म्हजें चिंतप आनी काळीज बरें जाता आसतना म्हजो कुडींत संतोश, समाधान आनी बरेंपण भरून म्हाका चड आनी चड समाधान आनी शांती लाभता. समाधान आनी शांती लाभता. आनी अशेंच जालें मोरयेच्या जिवितांत. कित्याक तिणें हेरांचें जिवीत पळोवच्या की आपणाचेंच जिवीत पळोवच्या की मागण्या आनी ध्यान आनी मागण्या मुखांतर, नियाळा मुखांतर देवाचें येवजण कितें म्हूण समजोवंक प्रयत्न केलें आनी हर एक देवाचें उतर काळजांत बाळगून दवरलें. आनी ह्या कारणा पासत तिचे थंय एक आयकुवचें काळीज, ए लिसनींग हार्ट, तिचे थंय एक आयकुवचें काळीज आसलें. देवाचें येवजण आयकुवचें, देवाचें येवजण समजोवचें, देवाचें येवजण परखुचें एक काळीज आसलें. आनी हें आमकां सोमेस्तांक देवान दिलां. त्या देखून हांव केदळा सूख करतां तक्षणच म्हजें काळीज मातशें अंतस्करण म्हाका जागयता. आनी त्या वेळार हांवें समजून घेवचें देव म्हजे लागीं उलयता. पळय हांव वायट वाटेन वचोन आसां या बरें करनासां म्हणून देव म्हाका जागयता. ह्या वेळार हांवें बरें विंचचें, बरें करूंक प्रयत्न करचें आनी देवाक अर्घां दिवची, देवाची कृपा मागची, देवाच्या हाजीरपणान सदांच जियोंक प्रयत्न करचें जावन आसा. त्या देखून किर्तन 27 वर्स 14 अशें म्हणटा, वेट फॉर द लॉर्ड, बी स्ट्रॉंग अँड टेक हार्ट. म्हणून वेट फॉर द लॉर्ड. थोडे फावटी आमकां कश्ट येता आसतना कितें जाता, आमकां सोंसणीक आयना, वेगीच जाय ना, वेगीच जावचें न्ही. देवाचें येवजण समजून घे आनी देवाक राख. देवातय राव म्हणटा. वेट फॉर द लॉर्ड म्हळ्यार देवातय राव. देवातय रावता आसतना देव समजयता. थोडे फावटी आमची पिडा शिडा गूण जायना वय, पूण देव म्हाका कृपा दिता सोसूंक कश्ट म्हजी पिडा शिडा. कित्याक देवाच्या योजनांत तर हांवें कश्ट होवचें गरज, तर हांवें कश्ट जेस. एक घडी तुमच्या मुखार दवरूंक अशें येता. हांव फिलॉसॉफींत आसतना आमकां शिवमोग्गा आमच्याच जाग्यार लेबर कॅम्पाक आपणयल्लें. म्हाका 10 दिसांनी पाठ दूख सुरू जाली. कोणटाना फातर उखलतना हांव बोल्ड म्हणून स्ट्रॉंग म्हणून फातोरांनी परत उखल्लें. पाठ दूख सुरू जाली. कितें करचें. आनी सकाळीं ब्रदर आसात आमी सुमार एक 20 जण आसा. रांदीचे मागीर कामाक वचोचें, पाटयेचे तुमचेच कश्ट आमी समजोवंक प्रयत्न करचें लेबर कॅम्पा मुखांतर. पळय अशें पाटी येता आसतना म्हाका 10 दिसांनीच जोर जाली दूख. हांवें देवा लागीं मागलें, देवा कितें म्हणी कर, नाजाल्यार हांवें आस्पत्रेक वचोन न्हिदचें, कितें म्हणी कर म्हणून. त्याच दीस सांजेर 4 वरांर म्हाका ताप आयलो. आनी हांवें सांगलें, देवा कितें म्हजे कश्ट हळू कर म्हणून. कितें जालें, तुवें ताप दिलाय म्हाका, काल करचें, म्हाका सांबाळ मेळना. ब्रदरांक कश्ट जातले, तांणी म्हाका पळयचें, कामाक वचचें, कश्ट जातले, कितें करचें, म्हाका ताप दिलो म्हणून. दुसरे दिसा चिकन पॉक्स आयलें. आनी की झगडेंत झगडे, लढायत लढाई. आनी आमचो फादर डोमिनीक प्रोविन्शियल जावन आसलो त्या वेळार. ताणें म्हणलें तूं प्रोविन्शियलाक वच, थंय फादर जोशी तुका सांबाळटलो म्हणून. हांव थंय गेलो. म्हाका थंय बंद रुमांत घालें, भायर येवंक ना. चिकन पॉक्स न्हय, दुसऱ्यांक पुरो वेतात. म्हाका हांगा सोंसूंक जायना, रागत राग. मोगाच्या भाव भयणो फादर जोसीन म्हाका डायट फूड आनी तशेंच कांय बेवाचे पाले वांटून तसो पुसूंक आनी पुरो अन्न दितालो रुमाक. दही घी, थंडाय जावंक दही आनी हें सगळें. आनी 10 दिसां भितर मोगाच्या भाव भयणो म्हजें चिकन पॉक्स गूण जालें आनी पाठ दूख गेली. पळय ह्या देवाचें येवजण म्हाका थंय पावतना कळ्ळें. बसार बसून हांव थोडो वेळ नियाळूंक सुरू केलें. बेंगलोरतान शिवमोग्गा फाटी येता आसतना नियाळूंक सुरू केलें हांवें. हें कित्याक घडलें, कित्याक जालें म्हणून. पळय म्हाका पाठ दूख आसली. हांवें देवा कडेन विचारलें म्हाका रेस्ट दी म्हणून. हांवें फादरा कडेन विचारलें जाल्यार म्हाका दितें ना कोण ना. त्या देखून देवान कितें केलें, ताप दिलो आनी चिकन पॉक्स दिलें. आनी 10 दिसांनी म्हजी पाठ दूख गूण जावचे वेळारच चिकन पॉक्सय गूण जालें. आनी आज पळया म्हज्या आंगार एकच एक खत सयत ना. देवाची कृपा पळया मोगाच्या भयणो. आनी केदळा हांवें नियाळ्ळें, काळजान बाळगून दवरलें देवाचें येवजण. म्हाका समजलें की देव म्हजे बसत वावूर नासुल्लो आनी हांव
देवाक उलोवं नासुल्लो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची परिस्थिती ही, आमी आमच्याच समजोनेंत जियेता, पूण देव म्हजे पासून सतत वावरता, तो म्हज्या सांगाता आसा. मरयेन हें सत समजोलें, त्या देखून मरयेची आमी ससाय मागया आनी ती निरंतर देवाक स्तुती गान गाता. म्हजो आत्मो सर्वेस्परते संतोसता, देव म्हज्या तारकोताय उल्लासता. कित्याक ल्हानवीक साकरणीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली आनी सगळो संवसार म्हाका सदैव म्हणटलो. कित्याक हांवें देवाचें येवजण स्विकार केलां. आमी तशेंच मरये बरी देवाचें येवजण स्विकार करन निरंतर देवाच्या हाजीरपणान जियोंक बापाचें बोळ मागया. आमेन.